नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. झेडपी पोटवेंचणुकेत बीजेपीस दवल्ले रेश मागूच जिखले. कुठ्ठाळे तेको दिल्ली अपक्ष जैतिवंत. दवल्ले आपाची फायट नव्या निकालान उत्तरेत बीजेपीचे 19, दक्षिणेत 14 झेडपी. झेडपी पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीक शिनाल 2 सुवातेर आरजी, एके सुवातेर आप दुसरे. रेश मागुशात काँग्रेस तळाक, आप आनी आरजीचो काँग्रेसीक लाल बावटो. स्ट्रीट लायट मेंटेनन्साक लायटीच्या बिलात नवी ड्युटी. वेवसायीक उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे, घरगुती हेर कनेक्शनाक 5 पैसे. 25 कोटींचे टार्गेट. गांजा प्लांटेशन प्रस्ताव रद्द करपाची फायल अजून घुंवता. आरोग्य खातें म्हणटा फायल कायदो खात्यांत वेंचणुके पुरतो विशय थंड केल्लो. विजयाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा विशय क्लोज. येरादारी, टुरिझम आनी आयटी खातें डिसेंबर मेरेन करता गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च. रिक्षा, मोटरसायकल पायलट गोवा मायल्साक जातले जॉयन. दाबोळी उक्तो गोवा मायल्स कावंटर. 2008तले पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीची सुनावणी धुकल्ली. मॉन्सेरात जोडपे धरून मेन आरोपी हाजीर. मात सरकारी वकिलान वैयक्तीक कारणान मागलो वेळ. 8 नोव्हेंबराक केस. आनी रस्त्यावेले अपघात मरणांची सरकारान घेतली दखल. भौशीक सुचोवण्यांक 21 ऑक्टोबराक पणजे आयएमबीत पब्लीक फोरम. रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लानाची तयारी. खबरो विस्तारान. झेडपी पोटवेंचणुकेत बीजेपीच दवल्ले परेश नायक 705 मतांनी, रेश मागूस संदीप बांदोडकार 4185 मतांनी जिखले. कुठ्ठाळे आमदार आतोन वाजाची घरकान मार्सियाना 2942 मतांनी जिखली. तिकाय बीजेपीचो तेको. दवल्ले आपाच्या सिद्धेश भगतान 3374 मतां काडून फायट दिली. नव्या निकालान 50 वांगड्याचे झेडपीत उत्तरेत बीजेपीचे 19, दक्षिणेत 14. झेडपी पोटवेंचणुकेत सरकार पक्ष बीजेपीचो शेक. दवरले परेश नायक आणि रेश मागुशात संदीप बांदोडकार जिखले. जाल्यार कुठ्ठाळे बीजेपीचो तेको आशिल्ली अपक्ष आमदार आंतोन वाजाची घरकान्न मर्सियाना जिखली. दवरले परेश नायकाक आपाचो उमेदवार सिद्धेश भगतान घाम काडलो. परेश 706 मतांनी जिखलो. परेशाक 4080 मतां मेळ्ळी. जाल्यार सिद्धेशान 3374 मतां काडली. हांव एक बेश्टो एक पक्षान एक तिकेट दिली आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली. ही सगळी जबाबदारी आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हांव इतलेंच मानता की सगळे कार्यकर्त्याचो हो विजय आसा. पंचायतीन सुद्दां सरपंचाक 2000 मेळटाले, आज सरपंचाक 7000 मेळपाक लागल्या. खंय तरी वाडत आसा. आनी असेंब्लीन प्रश्न घातला की एमएलए बरोबर आमच्या जिल्हा पंचायतीचे काम करता, पंचूय काम करता, हांकां मानधन वाडपा जाय म्हणून. कुठ्ठाळे आमदार आंतोन वाजाची घरकान्न मर्सियाना जिखली. तिने 4453 मतां काढली. अपक्ष उमेदवार लेस्ली गामा 1511 मतां घेऊन दुसरे सुवातेर उरलो. मर्सियाना 2942 मतांनी जिखली. आमचो एमएलएच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जितून येयल्लें आसा. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन सगळ्यांची कितें कामां आसा, मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें. हांवें ताका ते फॅमिली राज म्हणटा ही 2 वर्सां उरलेली, 2च वर्सां उरलेली. हांवें ताका कंप्लीट करपाक आमचो सगळो डिमांड जालो. ते आमच्या सगळ्यांनी आमचो भगतांनी डिमांड केलो वा ताका घाल 2 वर्सां उरल्या. ताका लागून ही 2च वर्सां ताका आमी झेडपी म्हणून दवरलें आसा. आनी ताचे फुडें मागीर हांव पळयतलो. रेश मागुशात बीजेपीचो उमेदवार संदीप बांदोडकारान 5345 मतां काढली. तो 4244 मतांनी जिखलो. अपक्ष साईनाथ कोरगांवकार दुसरे सुवातेर. ताका 1101 मतां मेळ्ळी. जे आमचे एमएलए आसा, आमचे सगळे सरपंच, आमचे सगळे पंच मेंबर जेणी जेणी आमच्या खातीर घाम काडलेलो आसा, त्यांचो घाम कसो जावं आमी हें करून दिवचे ना. सदांच त्यांच्या वांगडा रावतले. की आमकां जे वोट पडले उरलेले सगळे कॅन्डिडेट एड सुद्दां करीत जाल्यार आमच्या अर्द्याक सुद्दां पावना. हेका म्हणटा कन्विन्सिंग विक्टरी. पोटवेंचणुकेच्या निकालान बीजेपीचो 33 झेडपींचो आंकडो आसा तसोच उरलो.
रईश मागूस आणि दवर्ले सीट बीजेपीन राखले जाल्यार आंतोनान आपली सुवात राखली. बीजेपीचे उत्तरेत 19 जाल्यार दक्षिणेत 14 झेडपी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झेडपी पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीक शिनार, आप आरजी नंबर 2, काँग्रेस तिनार. रेश मागुश आणि कुठ्ठाळे आरजी अपक्ष उमेदवारान दवल्ले आपान दुसरी सुवात घेवन काँग्रेसीच्या फुडाराचो लागीं ट्रेलर दाखयलो. रेश मागुश काँग्रेस निमाणे सुवातेर, थंय एकलोच भोंवपी अपक्षाक काँग्रेसी वेली तिसरी सुवात. प्रुडंटाच्या सत्याग्रहातूय काँग्रेसीच्या परिस्थितीचो पंचनामो. झेडपी वेंचणुकेच्या निकालाचे काँग्रेसीक लाल शिनार. 2 कडे आरजी एके सुवातेर आप दुसरे. रेश मागूस तर काँग्रेस निमाणे सुवातेर. अपक्षान काँग्रेसी परस मायज मतां काडली. प्रुडंटाच्या सत्याग्रहात परिस्थितीचो पंचनामा जालो तो असो. It is good that if the Congress does disappear, then a strong alternate force could emerge, and I would look forward to the disappearance of the Congress so that all others can work together and challenge the BJP. The Congress also has to share the blame why this defection has happened in such a large scale manner. We are definitely going back to the grassroots, we are going back to the drawing board to assess this situation. जशें तुलियो बाब म्हणटा आनी जशें राजाराव बाब म्हणटाले की काँग्रेस इज ऑन द वे आउट. इट इज ट्रू. आफ्टर बीजेपी जर कोणा कडेन ग्रावंड लेवलाचेर जर भुरगे आसा जाल्यार ते आरजी कडेन आहा, जे काँग्रेसी कडेन ना, आम आदमी पार्टी कडेन ना. इंडियन नॅशनल काँग्रेस ताचो सिंबॉलच हात आसा, तो आयज बाकीच्या कडेन मदतीचो हात मागता. स्वताच्या पांयार उबे रावपा इतली ताकदय त्या पक्षान उरूना. म्हणजे एक आश्चर्यचकीत जालो. काँग्रेसीच्या संघटनेचो कसलोच आधार ना म्हूण रईश मागूसची उमेदवार सांगता. तांचे हें ना, ऑर्गनायझेशन मेन ना, आनी आमच्या बरोबर टीम वर्क करपाक सुद्दां कोण नासले म्हाज्या बरोबर. दॅट्स वाय पार्टी लिडर अशें तुमच्या खातीर काम करपाक कोण येयले ना. 1-2 लिडर सोडीत जाल्यार फिल्डाचे कोणूच नासले. थंय अपक्षान स्वता एकल्यानूच भोंवन काँग्रेसी परस मायज मतां काडली. नेरूल वेरे आनी पिल्यांचो गांवांनी हांव गेला पळय न्हू, लोकांक घेवन वचोंक ना. सिंगल कॅम्पेनींग म्हाजें, पार्टी लेवल काय ना. अपक्ष म्हणून लोकांनी म्हाका 1031 वोट दिवप इज नॉट अ जोक. दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या आर्जीक फुडाराक बुस्टर. आमकां लोकांचेर विश्वास आसा अजूनय हेच्या फुडें की फुडें आयज जे सेकंड पोझिशन आमकां जें मेळिल्लें आसा, सो फुडें फर्स्टूय मेळटलें म्हणजे आमकां खात्री आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लायटीच्या बिलांक जोडिल्ली पब्लीक लायटिंग ड्युटी खासा कायदो करून चालीक. वेवसायीक उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पयशे, घरगुती हेर कॅटेगरीक युनिटा फाटल्यान 5 पयशे. नवे ड्युटी वरवीं वर्साक 25 ते 27 कोटी येणावळीचे टार्गेट. हे वरवीं वीज खातें खंय स्ट्रीट लायटीचो खर्च काडटले. स्ट्रीट लायट मेंटेनन्साक गिरायकांचेर अधिभार. खासा रिपोर्ट. जून म्हयन्यासावन लायटीच्या खात्यान पब्लीक लायटिंग ड्युटी ही नवी ड्युटी वीज बिलांत जोडल्या. ही ड्युटी लावंक सरकारान फाटल्या वर्सा सप्टेंबरा सावन खंय काम सुरू केल्लें. आदी स्ट्रीट लायट मेंटेनन्स गांवांनी पंचायती, शारांनी पालिका जाल्यार हायवे स्ट्रीट लायटीचे मेंटेनन्स हायवे ऑथॉरिटी वा कॉन्ट्रॅक्टर पळयतालो. आतां सगळे मेंटेनन्स लायटीच्या खात्या कडेन. अकस्मात बिलांत नवी ड्युटी लायिल्ल्यान लोक अलर्ट. GOACAN is of the opinion that in the forthcoming bill that will be issued by the Electricity Department, an explanatory note either be printed on the bill or attached to the bill explaining to the consumers as to what this electricity public duty or public lighting duty is going to be used for. निलेश काब्राल वीज मंत्री असताना ताणें सगळ्यो स्ट्रीट लायटी वीज खात्या सकयल हाडपाचें थारायिल्लें. हे आदी पंचायत, पालिका वा कंत्राटदार स्ट्रीट लायटी विशीं तांकां सोयीस्कर तसो कारभार करताले. पंचायती, नगरपालिका हो खर्च काडपाक एक टॅक्सूय लायताल्यो. तो आतां बंद जालो. काब्रालान सप्टेंबर 2021 गोवा पब्लीक लायटिंग ड्युटी बिल विधानसभेत पास करून घेतले. ते उपरांत वेंचणूक जाय मेरेन सरकारान तो निर्णय चालीक लायलो ना. वेंचणुके उपरांत 5 एप्रिल 2022 दिसा हो कायदो अधिसूचित केलो. वेंचणुके उपरांत 1 जूना सावन ही पब्लीक लायटिंग ड्युटी चालीक लायली. वेवसायीक आनी उद्देगीक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पयशे ड्युटी. घरगुती आनी हेर कॅटेगरीक युनिटा फाटल्यान 5 पयशे लागू. वर्साक सुमार 27 कोटी येणावळीचे लायटीच्या खात्याचे टार्गेट. स्ट्रीट लायटीची बिलां, रस्त्यार नव्यो लायटी घालप आनी तांचे मेंटेनन्स ह्या पयशांतल्यान जातले. स्ट्रीट लायटीची बिलां, रस्त्यार नव्यो लायटी घालूंक आनी तांचे मेंटेनन्साक वर्साक सरकाराक 100 कोटी मायज खर्च येता. नवे ड्युटींतल्यान ह्या खर्चाचो जेमतेम 25% खर्चाचो भार उणो जातलो. आतां लायटीच्या बिला वरवीं लोकांच्या बोल्सांतल्यान डायरेक्ट वसुली जाल्ल्यान म्हारगायेंत सामान्यांच्या बोल्साचो बोतो आनीक मातसो वाडटलो.
प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कॅनाबीस गांजा प्लांटेशनाचो प्रस्ताव रद्द करपाचो निर्णय अजून चालीक ना. लेखी जापेत आरोग्य खात्याची फायल कायदो खात्या कडेन आसा म्हणून सांगता. त्या वेळार वेंचणुके पुरतो हो विशय कोल्ड स्टोरेजीत घाल्लो आसूये म्हूण विजयाचो आरोप. विरोधकांनी बोवाळ घाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान डिसेंबर 2020त गांजा लागवडीचो प्रस्ताव फुडें व्हरना म्हणून उतर दिल्लें. मुख्यमंत्री म्हणटा तो विशय खंय तेन्नाच क्लोज. वैजकीय वापराक म्हणून कॅनॅबिस गांजा लागवडी विशीं फायल आरोग्य खात्या वरवीं मान्यताये खातीर कायद्या खात्याक 2020त धाडिल्ली. विरोधकांनी आवाज केल्या उपरांत सरकार बॅकफुटार गेल्लो. गव्हर्मेंटान हेजेर अजून कसलोच निर्णय घेतलेलो ना आनी गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट हो प्रपोजल फुडें व्हरपा खातीर एखादो प्रपोजल येयलो आनी तेजी फायल मूव जाली हाजो अर्थ फायनल केले अशें न्ही. फक्त ती कॅनॅबिस हो विशय एट प्रेझेंट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग अहेड. मात आरोग्य खात्याक विचारल्यार तांचे लेखी जापेत ती फायल अजून कायदो खात्या मुखार अंडर सबमिशन आसा म्हूण सांगता. कायदो खात्याक विचारल्यार ते आरोग्य खात्या कडेन धुकलता. विजय म्हणटा सरकारान त्या वेळार वेंचणुकेक भिवन प्रस्ताव तात्पुरतो कोल्ड स्टोरेजींत घाल्लो. इलेक्शन लागीं आशिल्लें तांकां लज जाली आसतली आनी ताचे खातीर तो इशू कोल्ड स्टोरेजीन घाला आसतलो. ते इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अशें दिसता की हो जो तांचो मनान आशिल्लो प्लॅन हो तांणी केन्नाच एबँडन करूंक ना. हो तांचो वर्क इन मोशन आहा आनी वर्क इन मोशन जर आसलें जाल्यार थोड्या दिसांनी हें सगळें लिगलायज जातलें. मुख्यमंत्री म्हणटा तो विशय तेन्नाच बंद जालो. कॅनॅबिसाचो इश्यू आशिल्लो तो क्लोज जाला तेन्ना बिलकुल ना. अंडर हें म्हणून दाखयता. ना क्लोज जाला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. येरादारी टुरिझम आनी IT खातें डिसेंबर मेरेन गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करता. रिक्षा मोटरसायकल पायलट गोवा मायल्साक जोडटले. 8 उपरांत गोंयांत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसना. ॲप सुविधा बरी सवाय पडटली. बारवाल्यांकूय ॲपाचो आदार जातलो म्हणून येरादारी मंत्री माविन उलयला. दाबोळी विमानतळार गोवा मायल्साचो टॅक्सी कावंटर माविनान उक्तो केलो. गोंय सरकार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यां खातीर गोवा टॅक्सी ॲप सुरू करपाचो प्लान करता. नव्या वर्सा हो ॲप सुरू जावंक शकता म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयलो. ताची मुख्यमंत्री आनी IT मंत्र्या बरोबर बसका जाली. Goa Taxi, it will be called Goa Taxi. We want to have this new app. Goa Miles is already there, so there will be another app instead of Ola, Uber, and we plan to do this as soon as possible. Maybe by New Year we'll have this operational. It is going to be fully funded by Goa government through the corporation, and they will get the benefit of themselves literally running it or being owners of that particular app. So that is what we want to introduce in Goa. गोवा मायल्साचो स्कोप वाडटा. टॅक्सीवालेच न्ही रिक्षा आनी मोटरसायकलवाल्यांकूय ॲप सर्विसेंत जोडपाचो प्लान चल्ला. माविन दाबोळे विमानतळार गेल्ले कडेन उलयलो. रिक्षावाले मोटरसायकल पायलटवाले गोवा मायल्स जॉईन जातले. जितले मायल्स जॉईन जातात तितले तेजे फुटप्रिंट इन्क्रीज जातली. जितली फुटप्रिंट इन्क्रीज जाता तितले लोकांक सोंपेपण मेळटलें. आतां 8 जाले उपरांत ट्रान्सपोर्टूच आसना. मागीर टॅक्सीवाले जे 800 रुपया घेवपा जाय 500 रुपया घेवपा जाय 2000, 3000, 5000 म्हणटा. लोक बाबा ट्रॅवलच करना. सो आमकां हें इंट्रोड्यूस करपा जाय. लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. बारवाल्यांकूय खंय ॲप सर्वीस बऱ्याक पडटली. व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी केला. हांवें सांगलां बारवाल्यांची जबाबदारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घातला. हांव सांगता कित्याक असलो मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट करी आसलो म्हणून तांकां समजोणी मेळना. फाल्यां गोवा मायल्स आहा बारवालोच एक गोवा मायल्साचे ॲपाचेर टॅक्सी आपयतलो ताका बसयतलो धाडटलो. कोणूय एक दीस एक्स्ट्रा पिवपाक शकता. इट इज नॉट दॅट आय एम ब्लेमिंग एनीबडी. नॉट इवन पुटिंग द ब्लेम ऑन बार फेलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दोन 2008तले पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीची सुनावणी आता नोव्हेंबरात. मंगळारा मुख्य आरोपी बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आनी बाकीचे आरोपी पणजे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट आनी सत्र न्यायालया मुखार हाजीर जाले. मात सरकारी वकिलान वैयक्तीक कारणांक लागून कोर्टा कडेन सुनावणी फुडें धुकलूंक मागली. केस 8 नोव्हेंबराक दवरल्या. The public prosecutor asked for time. He had some personal difficulties, so he has asked for time. Yes, sir. Today, what happened in the court? So, matter is going on today. The date has been taken by the government council. So, it is now fixed for 8th of next month. Huh?
8 तारखेक 8 तारखेक परत येवपाचें. हणजुणा नो डेव्हलपमेंट झोनात बेकायदेशीर बांदकामाची हायकोर्टात दखल. हे बांदकाम बेगोबेग मोडून उडोवचें म्हणून हायकोर्टाची ऑर्ड. ते भायर पर्यावरण इबाडलें म्हणून जमीन मालकान कोर्टाक 5 लाखांची फायन भरपाची. CRZ ऑथॉरिटी आनी पंचायतीन मेळून हे दर्यादेगेचें इन्स्पेक्शन करून बेकायदेशीर बांदकामाचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून कोर्टाची ऑर्ड. The owner of this property, along with some other non-Goan persons, were trying to erect. In fact, they partly erected some structure, which they are calling it temporary, but it is really not a temporary structure. It appears to be some permanent structure. Last time, the High Court had ordered sealing of this structure. Today, these parties have undertaken before the High Court that they will remove this structure, and that work should start by 12:30 today. And that is the order passed by the Honorable High Court. There is a further direction by the High Court that there will be a joint inspection by the CRZ authority and the panchayat to find out if at all there are any further and more structures which have been constructed on the beach in the same line as that of this structure. So that inspection will also happen immediately and a report will be given to the High Court. गोयच्या रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात अपघात आनी मरणाची दखल घेवन सरकारान रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करपाचो निर्देश संबंधीत खात्यांक दिला. येरादारी पुलीस आनी राष्ट्रीय हायवे अधिकारी 21 ऑक्टोबराक पणजे IMBत भौशीक फोरमात लोकांच्यो सुचोवण्यो घेतले. फोरमात NGO आनी लोकांनी वांटेकार जावचे म्हूण उलो. The infrastructure of Goa has improved. There's a new airport coming, new bridges are coming up. There's a footfall has increased. So all these things we have to keep pace with the development. So naturally the public, who is the main stakeholder involved, that's his life is on the road. So his suggestions are valuable and we are going to consider. Challenges are happening every day. There is new airports, infrastructure is increasing, public footfalls on the public infrastructure is increasing. So we need to evolve, and this is a day we want to hear public and encourage public participation, so that concerned stakeholder department, all of us, including other departments, where their participation is required. In accidents have been increasing. But there are certain areas, could be a remote village in Kanpur, let's say, where the local person who passes by that area spot may know better what the actual reason behind an accident is. The idea behind inviting all public and anyone who is working in the field of road safety is to get those ideas, record them, form a committee, we work on them, form an action plan and take remedial measures. शेल्ड्या नवे मड्डेर वचपी वाटेर बिल्डिंग येता. थळाव्यांचो विरोध. पारंपारीक वाट सोडची म्हणून लोकांची निदर्शनां. आजी माजी पंच लोकां बरोबर सरपंच म्हणटात तंत्रीक बेकायदेशीर गजाली पळोवच्यो पडटल्यो. आदल्या सरपंचान बांदकाम आडायिल्लें. बिल्डर म्हणटा TCPचें परमिशन आसा. लोकांक वाटूय आसा, तांकां कोण तरी फुसलायता. शेल्ड्या नवे मड्डेर वचपी वाटेर बिल्डिंग उबी जाता. पारंपारीक वाट बंद जातली म्हूण लोकांचो विरोध. आमचे रोड सगळे ब्लॉक केल्या, सगळे एक्सेस ब्लॉक केल्या. आमी म्हणटा फाटले 5 वर्सांक तुमी स्टॉप ऑर्डर दिली इलिगल बिल्डिंग म्हणून. प्रॉपर डिमार्केशन करनासतना, प्रॉपर इन्स्पेक्शन करनासतना तांकां फुडें वचपाक हांणी परवानगी कशी दिली. आमकां दोन सायडीन रोड ब्लॉक केले आनी हेका लागून आमी जायती कंप्लेंट दिले. पंचायत दिल्ले, चीफ मिनिस्टर, पंचायत ऑफ मिनिस्टर, TCP सगळे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळे दिले, पूण एक पासून तेमी इम्प्लिमेंट केलें ना. इतली अथॉरिटी आसून तांकां जायना जाल्यार कितें उपकारता आमकां. बॉडी मिटींग जाता आनी ह्या बॉडी मिटींगेक 11 पंचा मदले 10 पंच एका परवानगी दिवन रेजोल्युशन पास करतात. हांवें एकट्यानूच तितून ओपोज केला, कित्याक हातूंत जायती इलिगलिटी आसा ती हांवें म्हज्या नदरेक हाडल्या आनी ही सरपंचाच्या मिटींगेक हांवें नदरेक हाडून दिली. दोनी सायडीन रोड ब्लॉक केलो आहा म्हणटकीर आमकां दोनी सायडीन वचपाक मेळपा ना. आतां इन प्रेझेंट आमकां वचपाक मेळटात ते दोनी बिल्डिंगाक प्रपोज केल्ले आसात. हेचे फुडें ते बिल्डिंग कंप्लीट जाले म्हणटकीर ते रोड बंद करतले. ते बंद केले म्हणटकीर दोनी सायडीन आमी ब्लॉक जातले. सरपंचाक विचारल्यार कायदेशीर गजाली खंय पळोवच्यो पडटल्यो. जे कितें डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करतात पंचायतीन
ते टॅक्निकल जे पळय आसा ते हांव टॅक्निकल हेणी आसा ते हांव ना म्हणूंक शकना. हांव काय टॅक्निकल न्हू. जशें की डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केल्ले आहा पळय तेजेर हांव लिगली जे पळय कितें आसा ते डिसिजन हांव कायदेशीर घेतलें. आदलो सरपंच म्हणटा ताणें आडयल्ले. आतां कशें क्लियर जालें खबर ना. आतां तेगेलें कमीत कमी हांव सरपंच जालें म्हणल्यार 3 वर्सां जालें तेगेलें ब्लॉक उरलें. आनी आतां जेन्ना परती इलेक्शन जाली आनी न्यू बॉडी जाली तांगेलें डिसिजन कितें आसा तें कितें घेतलां ओके काय तें आमकां कांय खबर ना. टावन प्लॅनिंगान टॅक्निकल क्लियरन्स दिला म्हूण बिल्डर सांगता. लोकांक वाट आसा कोण तरी खंय लोकांक फुसलायता. टॅक्निकली कायद्यान ते बिल्डींग टावन प्लॅनिंगान टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ले आसा. तेजेर विजिलन्सान इन्स्पेक्शन करपा लायलें. इतले इन्स्पेक्शन जावन इतले रिपोर्ट क्लियर आसून कोण ना कोण थिंगा इन्स्टिगेट करता. लोकांक रॉंग मेसेजीस दिता. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान रिपोर्टराच्या आंगार हात घालून मोबायल हात मारून उडयलो. तितल्यार राजकी खवदळ. बीजेपी आमदारांक सत्तेचो मात चडला. आतां पत्रकारांचेरूय हात घालूंक लागले. बीजेपीची हुकुमशाही चल्ल्या. पक्षांच्या बीजेपीचेर फारार. आमदारान माफी मागची म्हणून मागणी. प्रकरण शेकता ते पळोवन आल्लेकारान माफीनामो रिलीज केलो. पेडणे एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन आमदार आल्लेकारान रिपोर्टराच्या आंगार हो असो हात घालून मोबायल उडयलो. तुमकां नाका म्हणून कित्याक करून दाखयता मोबायल कसलो व्हिडिओ काडटाय तो कित्याक मला तो तुमकां नाका म्हणून कित्याक करून दाखयता मोबायल कसलो व्हिडिओ काडटाय तो कित्याक मला तो. व्हिडिओ व्हायरल जातानाच विरोधकांचो बीजेपीचेर फार. प्रकरण शेकता ते पळोवन आल्लेकारान माफीनाम्याचो व्हिडिओ धाडलो. आयज जो इन्सिडंट घडलेलो आसा आमच्या पेडण्यान पत्रकाराचेर कितें हें केल्लें म्हणून एटेक पूण तो खऱ्यांनीच ते घडोंक ना. कित्याक आयज सकाळी फुडें प्रोग्राम आसलो तेन्ना 9:30 स्पेशल चायल्ड तेन्ना ते 9:30 तो प्रोग्राम करून मागीर त्या टायमार तो धिंगासर पत्रकार नासलो. मागीर तो वचून सेकेंड खंय प्रोग्राम आसलो धिंगासर रावलो. जेन्ना त्या प्रोग्रामाक गेलो तेन्ना तेणी सहज म्हाका तो प्रश्न केलो. त्या टायमार तो इन्सिडंट घडलो. पूण तशें म्हाजें हें नासलें कितें पत्रकारांक दुखोवपाचें. केन्नाच हांवें लोकशाहीचो हो केन्नाच दबाव करूंक ना. पत्रकारांक आमच्या हांव सारकें भावा भाशेन तांकां मारलेलें आसा. म्हणजे आयज इन्सिडंट घडला पूण तशें कांय ना. आयज तो म्हाज्या कडेन येयल्लो आमचो मकबूल म्हाज्या वांगडा रावन आमी ते उलयले तशें त्या बद्दल कांय ना. आनी हेज्या फुडें अशी घडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.